वंदन तुका दनिया सर्ग पृथ्वीच्या रचणारा काकुळ तुझी दाखय जीवी तुझे लाभ देवा आमच्या काकुळदारा मानून घेतावा आम्ही सगळे सृष्टी संगी तू मूल सर्विस्वधनी वनुक आमच्यान जायना पदवी तुझी वरती कशी गाव तुझी कीर्ती प्रणाम तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सर्ग पृथ्वीच्या रचणारा काकुळ तुझी दाखय जीवी तुझे लाभ देवा आमच्या काकुळदारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या स्वामी येशू ख्रिस्ताची कृपा देव सोमोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमची सोवे आसो. मोगचनो हे पवित्र रितीन फावो ते बरे वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी सुमेलाचे आदारिल्ल्या पातकां खातीर बोगसाने आनी काकुळत मागया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या गुन्यांव सारून सांगता मनाची चिंतून तोंडार सारून वायट धर्म आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. ओमचो अपराध ओमचो अपराध ओमचो अपराध ह्या पासून बगून ती सगळ्या स्तंभार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सुरस्पराच्या लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्पदवेदार देव आमची काकुळत करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुळत कर सोम्या काकुळत कर क्रिस्ता काकुळत कर क्रिस्ता काकुळत कर सोम्या काकुळत कर सोम्या काकुळत कर. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा प्राचीत काळाची शिस्त आमी पाळीत आयल्या तिचे वरवीं आमचे आत्मीक जिवीत सुदारशें कर. तुज्या उतरान आमकां पावस संवसारी वस्तूंनी मीत मर्याद सांबाळून सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय आनी मागण्यांत आमकां एका काळजाची कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. द्वितीनियम पुस्तकांतले वाचप. तो वळमयचे लोकां लागीं उलोवन अशें म्हणा लागलो आनी आतां हे इस्रायेला तुमी जिवंत उरचे खातीर आनी सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देश तुमी स्वाधीन करचे खातीर हांव तुमकां आज दिता ते कायदे आनी नियम ऐका आनी ते पाळा. सर्वेस्परान म्हाका फरमायले प्रमाणे हांव तुमकां कायदे आनी नियम शिकयता. तुमी स्वाधीन करूंक वेतात त्या देशान तुमी ते पाळूंक जाय. ते सत्रायेन पाळा आनी अशें तुमची जानवाय आनी बुदवंतकाय राष्ट्रांक दाखया. ह्या सर्व कायद्या विशयान आयकून लोक म्हणटालो हे वर्ते परचेक आसलेली जानवाय आनी शाणेपण हेर खंयचेच परचेक ना. आमी सर्वेस्पराक केदाला उलो मारल्यारी
तो आमचे लागींच आसा. सर्वेस्पूर आमचो देव, आमी ताका उलो मारतना आमकां तो लागीं आसा तितलो हेर खंयच्या राष्ट्रांक आपले देव लागीं आसत. हांव आज तुमचे मुखार दवरता त्या सगळ्या धर्मशास्त्राक समाजम असलेले धर्मशास्त्र आनी नियम हेर खंयच्या व्हड राष्ट्राक आसात. पूण तूं सत्रायकी आनी जागृत राव. तुज्या दोळ्यांनी देखुल्ल्यो गजाली विसरनाका आनी तूं जियेताय तो तुज्या काळजांतल्यो भायर पडूंक सोडिनाका. त्यो तुज्या भुरग्यांक आनी तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक शिकय. देवाचे उतर हे शेवट उपकार. नावाड सोम्याक ए जेरुजलेमा. नावाड सोम्याक ए जेरुजलेमा. सर्वेस्पराक अर्सी ए जेरुजलेमा. तुज्या देवाक नावाड ए सियोना. कित्याक ताणें तुज्या दरवट्यांचे आडांबे घट केल्यात. नावाड सोम्याक ए जेरुजलेमा. संवसाराचेर तो आपलो संदेश धाडटा. तुर्तान ताची शुभवार्ता प्रसार जाता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले विधी नियमां तांकां उगाडूंक ना. नावाड सोम्याक ए जेरुजलेमा. तो आपले उतर जाकोबाक कळीत करता. इस्रायलाक आपले विधी नियमां परगडता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपल्या नियमाची रीतनी तांकां उगाडूंक ना. नावाड सोम्याक ए जेरुजलेमा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत सस्नीक जिवीत दिता ती उतरां तुजेच लागीं आसात. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोय आसूं. मतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू आपल्या शिसांक म्हणा लागलो, नियमशास्त्र वा प्रावाद्यांचे उतर रद्द करूंक हांव आयलां म्हूण तुमी चिंतिनाकात. रद्द करूंक न्ही, बगार तें संपूर्ण करूंक म्हूण हांव आयलां. सतत हांव तुमकां सांगतां, आकाश आनी भुमी सरापर्यंत घडचें आसा तें घडल्या शिवाय नियमशास्त्रांतलें एकच एक उतर वा तिबो पोसून वेसोना. देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतलें एक अती ल्हान नियम मोडटा वा तशें मोडूंक शिकयता तसल्याक सर्गींच्या राजान निमाण म्हूण लेखतले. पूण जो कोण नियमां पाळटा आनी हेरांकी पाळूंक शिकयता ताका सर्गींच्या राजान वर्तो म्हूण लेखतले. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जो कोण नियमां पाळटा आनी हेरांकी पाळूंक शिकयता ताका सर्गींच्या राजान वर्तो म्हूण लेखतले. पळोवन न्ही भयणीनो, तुमी टीव्हीर एवॉर्ड सेरेमनी पळयले आसतले. मनोरंजनांत वा समाज सेवेंत वा इतर क्षेत्रांनी
तवळू एवॉर्ड सेरेमनी आसता. भारत देशांत श्रेश्ठ एवॉर्ड म्हळ्यार भारत रत्न प्रशस्ती. तशें मात्र न्हय, फिरगजेनी संघ संस्थांत वा समाजेंत असलेच एवॉर्डिंग सेरेमनींत तुमी भाग घेतला जावंकी पुरो. आतां तसलें एक पिंतूर आमी मोतीक हाडन सर्गींच्या राजांत एवॉर्ड सेरेमनी चलचें आमी पिंतरावया. आनी एवॉर्ड सेरेमनी चलता आसतना तुमी पळयलें थंयसर जे कोणाचें नांव आपयतात ते मस्तू सस्पेन्सार दवरतात, पयलेंच सांगनात. आनी तें नांव आपयल्ल्या वेळार जे कोणाचें नांव आपयलां ताणें संतोशान उडी मारची, थोडे फावटी किंक्रेट्यो घालच्यो वा बोब मारची आनी ताच्या तोंडार असो हांसो आनी ताच्या सांगात्यांचो एक संतोशो निजाकी तो पळोवंक अपूर्व आनी विशिश्ट. कित्याक ताणें चिंतूंक नातलें आनी थंयसर त्या व्हडल्या सभे मुखार ताचें नांव आपयलें म्हणटना ताचो संतोशो निजाकी दोडतो ती दोडो जाता म्हणयत. आतां तसलेंच एक दृश्य आमी पिंतरायलें जाल्यार हें जावन आसा सर्गींच्या राजांत दिवचें एवॉर्ड. आनी थंयसर आमचें नांव आपयलें म्हूण चिंतया, म्हजें तुजें नांव आपयलें म्हूण चिंतया, कसलो संतोश जावचो ना. आनी तो संतोश निजाकी वर्णूंक उतरां आसची ना. आनी थंयच आज हांगासर जेजू म्हणटा की जो कोण नियमां पाळटा आनी हेरांकी पाळूंक शिकयता ताका सर्गींच्या राजांत व्हरतो म्हूण लेखतले. आतां सोमसरी एवॉर्ड मेळचे जाल्यार ताणें व्हडलीं कामां करी जी आसात पडटात. वोट साधन केल्ल्याक मात्र तसलें एक भाग थंयसर फावो जाता. पूण हांगासर सर्गींच्या राजांत एक एवॉर्ड मेळचे जाल्यार व्हडलीं कामां करचें म्हूण ना. जेजू कितें म्हणटा, जो कोण नियमां पाळटा आनी हेरांकी पाळूंक शिकयता. सिंपल. जे कितें जेजून ताच्या जिवीत ताच्या शिकोवणेंत आमकां शिकयलेलें आसा, जे कितें आमच्या मालगड्यातावन आमी जोडलेलें आसा, जे कितें पवित्र सभा आमकां शिकयता ती सकट शिकोवन आमचे इतल्याक आमी पाळची. मात्र न्ही आमच्या मुखल्या पिळगेक वा आमच्या हाताखाल कोण आसात तांकां पाळूंक शिकोवचें. चिंत्या, म्हाका राग आयलो आनी रागा वेळार म्हाका तक्षण रिएक्शन करूंक जाय, पूण हांव तें करिना. कित्याक जेजून शिकयलेलें आसा रागा वरवीं तूं आनी एकल्याच्या नासाक कारण जाताय. हांव रिएक्ट करिना. दुसऱ्यान कितेंगी म्हाका वायट केलें वा वायट उलयलो, हांव ताका पाटी वायट दिना. घरांत कितेंगी एक उलोवण्या वरवीं वा कितेंगी एका करण्या वरवीं मनस्ताप उपजलो, हांव त्या व्यक्तीक बोगसूंक तयार आसा. पळय, अशें ल्हान ल्हान संगती करचे मुखांतर आमी सर्गींच्या राजांत व्हड इनाम जोडूंक शकता. थंयसर एवॉर्ड दिता आसतना जेजू भायलें रूप पळयना, कित्याक देव भितरलें काळीज पळयता. आनी त्या काळजाक लागून आमी बऱ्यो करण्यो आदारलेल्यो आसात जाल्यार, आमी जेजूच्या उतराक खाल जावन सरलेले आसा जाल्यार खंडीत जावन जेजूच बसोवनी दिता की आमी सर्गींच्या राजांत वर्ते जातेले. कोणाक आमकां नाका असलें वर्तेपण जोडूंक, आमकां सगळ्यांक जाय. पूण उरलां काम कितें म्हळ्यार आमी नियमशास्त्र पाळचें आनी हेरांकी पाळूंक शिकोवचें. ह्या दिशेन आमी मेटां काडटना तूच येवू क्रिस्तान येवचो जेजू आमकां ताच्या बेसावांनी बरो.
जीवन मुझे सुनिया और तेरे ने माका संसारिया पुना जावी करे बलिदान बात की जीने मुझे नेना बेटों कशे उदार काळीस बापा तुझे विस्तार दर्यासारखे उदार काळीस बापा तुझे विस्तार दर्यासारखे. भाऊनो आनी भयणीनो, आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या महिमेक आमच्या पवित्र म्हणून घे. खनवळ्या बापा, तुज्या भुरग्यांची देणी आनी मागणी मै पसान मानून घे. तुजो गुट संभ्रमूंक एकठांय जाल्ले आमकां सुमेस्तांक सगळ्या विघ्नांतली वाटय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पोद्वेदारा आनी सस्नाच्या देवा, सर्व कळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वसूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दामून दवरतल्या, अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगती तुजी स्तुती आमी करता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गीत काळाचे जय, सर्वेस्पराचे नावे तथाचे उंसर्गीत काळाचे जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Pavarta sugut pergetuya. Soumya Jesu तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुन्हा जीवनपण आमी परगडता. तुझ्या येया सौम्या जेजू आमी अग्रे
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तां पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्ल्यान तुजे आमच्या वावमणी काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट गतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें फजडीत म्हाका मोठ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. ओंकार मरे देवाचे माये संगती, भगवान जुजे तिजो पती, भगवान धर्म दुतां आनी सर कडेन तुका मागल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सत्सांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदना आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून शिकयल्ले मागणे सांगता मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवाळ. सर्वेस्परासर वायटांतलें आमकां निवाळ. दय करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर्पातकंती सुटय आनी सर्व आकतांतले वाटय. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सुवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाची संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाची संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपणे लाभलेली सुभागी. सुमी हांव तुवें आमचे भितर म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Mogar sumia Jesu raya
तूं म्हज्या काळजांतल्या दादोस तुमकां येण्यान तुज्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादीक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान मोच्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादीक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान मोच्या प्रार्थुया. विश्वासी देवा, आमच्या मोगाळ बापा, सर्गींच्या जेवणात तुवें आमकां पोसलाय, ताचे वरवीं आमची पातकां आनी सुखी बोगोस आनी आमकां पवित्र करून तुज्यो बसवण्यो जोडूंक पुर्तेपणी तयार जावंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून या क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. देवा दयाळ काकुळतेच्या बोगस बापा मोगाच्या बापय म्हणून अडवनाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका. जेजू आमकां कृत मागता देतोलोय म्हूण पातयता. सर्मोची पात आमकां टाळटा आयच्यान ती सकट सांडटा. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशीर्वाद दी आमकां. बाकी पुस्तकाची करूये नेवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. मोगाच्यानो हांव भाव मोविन पेरेरा. देवान म्हाका कशें कार्मेलीत वड्डेक आपयलें म्हणल्या विशीं 2 उतरां तुमच्या मुखार हांव सांगूंक आशेतां. म्हजे प्रमाणे ल्हान तावन विशेष देव आपोवण्याची लक्षणां म्हजे थंय नातली. हेरां बरीस हांव एक सामान्य जावन वाडलो. ल्हान तावनूच म्हज्या जिवितांत साबार भाग्यवंत याजक आनी धार्मीक सवे सळावळेन आसचें भाग म्हाका आसलें, पूण तांचे परी याजक वा धार्मीक जावंक जाय म्हणलें तें विशेष प्रेरण म्हजे थंय नातलें. 10वींत आसतना पयले फावटी म्हज्या जिवितांत भाग्यवंत जुआंव बॉस्को हाच्या विशयांत म्हाका आयकूंक मेळ्ळें. हाच्या विशयांत सडीत अध्ययन करता आसतना हांवें एक ताचे परी याजक जावंक जाय म्हणली आलोचन म्हज्या मोतीक कंसलें. पूण हाचे विशीं सडीत हांवें गुमान दिवंक ना. ही चिंतना परत्यान परत्यान म्हाका दोस्तली. अशें PUC जाल्या उपरांत ही म्हजी बोगणां म्हज्या इश्ट याजका संगी उसरता आसतना ताणें म्हाका कार्मेलीत अशें धाडलो. अशें म्हजें कार्मेलीत जिवीत आराम जालें. ह्या वर्सा हें कार्मेलीत जिवीत आपणून सुमार 8 वर्सां सोंपतात. ह्या वर्सांनी म्हज्या जिवितांत हांवें देवाचो संगात कशें लक्षिल्यान भोगूंक जाय म्हणल्या विशीं शिकलां आनी म्हज्या जिवितांत हो अनुभव सदांच भोगूंक प्रयत्न करनस आसा. ही वाट कश्टांची, पूण हेंत म्हज्या जिवितांत दादोसकाय दिता. ही दादोसकाय तुकाय भोगूंक जाय